देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या. मुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेनं हांव गायता. दैविक संतान स्तुती करता, सगळ्या सक्तीन हांव गायता. मुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या. मुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या. जो बाबरी हांव स्तुती करता, दावीदा बरी हांव आज नाचता. जो बाबरी हांव स्तुती करता, दावीद बरी हांव आज नाचता. मोरये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मोरी बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मुझो जीव आस्था पर्या जरा सांत पावता पर्या. मुझो जीव आस्था पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. हालेलुया 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 सुमेच्या हाजीरपणांत आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाच्या भाव भयणीनो, सुमे तुमकां शांती आनी समाधान लाभो. आमचो स्वामी आमचे संगी आसा. आमी चिंतले प्रास चड लागीं तो आमकां रावता. ह्या कडेन तुमी खंयसर आसा थंयसर स्वाम्याचें हाजीरपण बघा. द लॉर्ड इज व्हेरी मच क्लोजर टू यू. The Holy Spirit is very much closer to you. Do not be afraid. Do not be afraid. भिये नाकात.
हा सगळो दीस तुमचो कसो गेला तुमी नियाळ करा. विविध संदर्भांनी तुमी चिंतून नातले घडये स्वाम्याचो हात तुमच्या वयर आशिल्लो तुमकां कळीत आसा. ताच्या आजबडे मुखार तुमकां ताणें सांबाळलां. आयच्या दिसा अर्गां दिया तुमच्या काळजांतावन. पवित्र आत्म्याक अर्गां दिया, देवा बापाक अर्गां दिया, स्वाम्या जेजूक अर्गां दिया. आयच्या राती न्हिदूंक वयच्या पयलें देवाचें एक उतर, एक सोबीत उतर आमच्या काळजांत घेवया. हें उतर आसा किर्तन 20:07 वोळ 1. भोव अपूर्वायेचें उतर आयच्या राती आमी न्हिदूंक वयच्या पयलें आयकूंक जाय आमच्या काळजां मनां दिवन. कित्याक हें उतर सांगता, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. आमच्या काळजांत तावन हें उतर म्हणा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. आमी भियेता नाना कारणां खातीर. अंतकारांत आमकां बें दिसता, पूण देवाच्या हाजीरपणांत आमचो भावार्थ जिवाळ जाता. आयच्या राती तूं न्हिदूंक वयता आसतना जेजू एक उतर तुज्या कानान सांगता, आय एम विथ यू, हांव तुजे संगी आसां. तुवें कोणाक भियोंक जाय, तुवें कोणाक भियोंक जाय. ह्या सांजेच्या वेळा सगळीं तुमचीं कामां संपोवन न्हिदूंक वयच्या फुडें घेया हें उतर तुमच्या जिविताक आयच्या राती. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. तुज्या मुखार व्हडली फौज सैन्य मुखार रावलां जाल्यार तुजें काळीज भियोंक नजो. तुज्या मुखार केदें व्हडलें झूज उबें जालां जाल्यार तुजो बरवसो सोम्याचेर थीर रावंक जाय. आमी मागूंक जाय, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परा तुज्या घरांत रावंक म्हाका दी. तुजी सोबाय पळोवंक म्हाका दी. तुज्या मंदिरांत तुका नियाळ करूंक म्हाका दी. आनी स्वामी केदींच तुका ना म्हूण सोना. ह्या घडी नितळ काळजान स्वाम्या मुखार ये. जें कितें आयच्या रातीं तुका दोस्ता, सकाळीं तावन सांजे म्हणसर तुवें कितें केलां, सुखी केल्या जाल्यार स्वाम्या मुखार वळखून घे. तुज्या पाताक वळखून घे. जेजू मुखार सॉरी म्हणून, कित्याक ताणें तुका केदींच विसरूंक ना. तो तुका सदांच विश्वासी रावता. जेजू मुखार जें कितें आयच्या दिसा तुजें तावन सुखी जाल्यार तो उतरांनी खरण्यांनी सोडण्याच्या पातकान बरें करूंक जाता आसलें करूंक नाय. स्वाम्या मुखार वळखून घे. तशें समजून घे, खंयच्या रितीन आयच्या दिसा स्वाम्यान तुका सांबाळलें. कोणें एका फ्रेंडा मुखांतर जावंक पुरो, शेजाऱ्या मुखार जावंक पुरो, कुटुंबाच्या सद्या मुखांतर जावंक पुरो, ल्हान ल्हान रितीन ताणें तुका सांबाळलें आनी राखलें. ह्या पासून देवाक अर्गां दी. न्हिदूंक वयच्या पयलें तुजें काळीज क्लियर कर, तुजें काळीज नितळ कर. कोणाकय मनस्ताप आसा जाल्यार स्वाम्या मुखार सांग, स्वाम्या हांव त्या मनशाक बक्षितां, हांव त्या मनशाक बक्षितां, कित्याक तुवें म्हाका बक्षिलां. आयच्या राती हांव न्हिदूंक वयताना म्हाका शांतीन तूं न्हिदूंक दिताय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. मात्र न्ही, कोणाक हांवें बक्षिलां तांकांय बरी न्हीद, बरो विशय तांकां मेळों दी. आनी अशें तुजें काळीज नितळ कर. न्हिदूंक वयता आसतना सोम्याचें समाधान तुज्या काळजांत येतलें. सोम्याची शांती तुजें थंय देंवतली. सोम्याची शांती तुज्या घरांत, तुज्या कुडांत, तुज्या कुटुंबाच्या सर संद्या थंय देंवतली. समर्पण दी सोमेस्तांक. सगळें समर्पिया, संपूर्ण समर्पण दिवया. सगळं स्वाता सोडून दारा हांव समर्पिता. सर्व दिता, सर्व दिता, सर्व दिता, सर्व दिता. सगळं स्वाता
सोडवणारा हांव समर्पिता. शेगडी आमी देवी काकुळचो तेर्स सोम्याक भेटयत आसतना मागीर आमी आमच्या सर्व गरजां बसोत प्रत्येक जावन आयच्या राती आमी मागया फाल्यांच्या दिसा कोणाक सर्जरी आसा जावं ती ल्हान वा व्हड समर्पण दिमी आयच्या राती सर्जरी जावच्या त्या मनशांक तशेंच कोण धाकटेर सर्जरी करचे आसात तांचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागया आमी ह्या वेळा प्रत्येक जावन कामाच्या सोदण्यार आसच्या सर्व युवकांक युवतींक जायतीं जाणां काम नासतना 1 वर्स 2 वर्स 4 वर्सां घरांत आसात देदेस्पर जाल्ले आसात तांचे आवय बापूय ह्याच विशयाचेर नासोसणेकायेन सोलोन आसात त्या युवजनांक सोम्या आयच्या राती समर्पण दिता हांव दी तांकां सोसणेकाय आनी बेगीनच तांच्या गरजेक पडचें बरें काम गांवांत वा परगांवांत खंयसरी हें मेळच्याक सोम्या ह्या घडये तुज्या काकूळ तिका मेलो मारता सोम्या. जायतीं जाणां आमचे आवय बापूय जायतीं मालगाडी आयच्या दिसा एकसुरपणांत आसात एका घरांत एकले रावते आसात कोणूच नासतना एकसुरी रावते आसात एकसुरी आमच्या भाव भयणीक प्रायस्त भाव भयणीक ह्या घडये सोम्या तुज्या काकुळतीन राख आनी सांबाळ आयची रात तांकां बरो विशय तांकां दी ही सगळी आमची मागणी सोमी म्हाका दवर आतां आमी मागया. सश्टाच्या बापा हांव तुका बडयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून म्हज्या दाव्या कुशीत हांव जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट 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 कर. आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळट 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 कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. हे भगवंता देवा बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. सर्गींच्या बापा ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. मेळिल्लो सर्व संतोश जाल्ले अनुभव भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दिता. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर तुज्या काकुळतीन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरता. म्हाका वावूंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडटां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्रात्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसनातले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची इश्टांची सर्व पिडेस्तांची एकसुऱ्यांची दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकूळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुजे हाती म्हजो आत्मो समर्पिता म्हज्या सोम्या
म्हजी काकुळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये देवोडा सक्रामेत साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या रिती आधार्यान सोलवोन वेचा अस्कद विश्व बावळताचे बोळ दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाय. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हरसिता. तुका दोगाच्या स्पिरिता समसमी नावळता. आमेन. सर्गीतान उडो तांकां दिलोय. सुवात तूं असलो प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो बुडा सोबे आमकां सोडलाय. तुझे सरवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. तूं जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना.